Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. There is a scam. बीजेपीच्या मेडिकल सेलाची बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा बरोबर पणजे राती गेट टुगेदर जाले. पक्षाच्या कार्यावळीत बायोमेडिकल वेस्टाचो फीचो इशू घेवन विरोधी डेंटिस्ट हाजीर. How many of you all think it's logical that a single dental chair can equivalent to a 10-bedded hospital in terms of biomedical waste? Does it make any sense? These fees, the same biotech is charging 1/3 the fees in Delhi. Now a Delhi-based guy comes to Goa and the Goans have to pay 3 times that fee. Is this justice to Goans? 1800 पर महिने चड आहा टू टेक केअर ऑफ फूल तू जी सगळी क्लिनिक करता तू कितें करता 1800. ॲक्च्युली मुख्यमंत्र्यांनी सांगले कितें आहा तें आपण म्हणजे 1 तारीखपासून विषय सेटल करता म्हणून. त्यामुळे त्यांनी ॲश्युरन्स दिवन सुद्धा काही शोबाजी जी केली ती चुकीची अशें हांव म्हणटा. आतां आमकां इन्शुरन्स मेळना पूण जे पर्यंत तें ब्लॅक एंड व्हायट येवन ग्रावंडार जायना आमचो हो प्रोटेस्ट चलतलो. Absolutely 100%, because they have promised me that they will not do anything like this and they have done it. That means it is politically motivated. And when CM has agreed to their all the things, तुम्ही जे 900 रुपया डिमांड करता तर आम्ही तुमचे कन्सिडरय करतले. त्याच्या खातीर आमकां स्कीम डिरायव करपा खातीर थोडोसो वेळ दिवचो. आनी तो फुडलो प्रश्न आशिल्लो तुमी केन्नाच्यान करतले. आतां म्हणल्यार आमी जेन्ना म्हाज्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या समोर सांगता तेन्ना डेफिनेटली आमी करतले म्हणून तुमी थोडो 15 दिसांचो टायम दिया. त्यांचो तिसरो प्रश्न लास्ट विचारलो की तेणी केन्नाच्यान लिफ्ट करता म्हणजे आमचो बायोमेडिकल वेस्ट केन्नाच्यान लिफ्ट करतले काय म्हणून. हांवें बायोमेडिकल वेस्ट कुठले हांव फाल्यां ताका इन्स्ट्रक्शन दिता. आतां हेज्या उपरांत भायर येवन कित्याक तेंच्यांनी एजिटेशन करप आनी कित्याक उलोवप म्हाका दिसता कोण तरी पॉलिटिकली तांकां मोटिवेट केल्ले आहा. कोणाचो सुप्त हेतू तांकां साध्य करपाचो आशिल्लो अशेंच म्हाका काही दिसांनी भितरल्यान दिसलें की थोडे लोक जे उलयताले ते तशाच पद्दतीन कंप्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोक थोड्यांचे चेहरे पळयल्या उपरांत म्हाका तशेंच दिसलें